नमस्कार, पळोवया सिटीग्राम खबरो। फोंडे रवी जिखल्यार नगरसेवक वेंकटेश नायक खंय अर्दी मिशी दवरून फोंडेभर भोंवतलो। मोगोचो आमदार सुदीन सांगता काँग्रेस मोगो युती खंय 26 सीट काडटा। वेंकटेश म्हणटा सुदीनान अतिशयोक्ती केल्या। अर्दे मिशेची चॅलेंज ताणें घेतल्या। ताचे कोतान रवी आनी मोगो एकठांय येवंकूच शकना। वेंकटेश नायक हो धडाडीचो कार्यकर्तो, तो खंयच्या पक्षांत आसा म्हाका खबर ना, पूण जे मनात घेतले की तो तें करता। आनी आज ताणें एक वेगळोच विशय काडलो। उलयता आसतना हांवें ताका सांगलें की फुडल्या फावटी परत रवी नायक इजी आनी भरपूर मतांनी येता। ताचेर ताणें सुतोवाच केलो की तो भरपूर मतांनी पडटा म्हणून। हांवें चॅलेंज केलो आनी चॅलेंज करता आसतना तो सहज उलोवन गेलो की जर तो निवडून आयलो जाल्यार आपूण अर्दी बिशी काडटा आनी फोंडेभर भोंवता म्हणून। म्हाका सुद्दां अजाप, म्हणजे इतली तयारी ताणें अशी कित्याक करची म्हाका खबर ना। इलेक्शन पयस आसा, पूण आतांच ताजी ही तयारी पळयले नंतर म्हाका दिसता की तो सत्यवादी आसा आनी तो तें करतलो। तुमकां कितें दिसता रवी फोंड्या पोजिशन? रवी आनी मोगो पक्ष एकठांय जालो जाल्यार आनी प्लस काँग्रेस मनापासून आमच्या रवी मनापासून रावलो, काँग्रेस मनापासून जर मोगो पक्ष बरोबर रावलो जाल्यार 26 सीट गोंयांत इजी निवडून येता। ह्या बद्दल दुमत ना। जे आमकां आतां जी मतां पडल्या ताचेर जर आमी विश्लेशण केलें जाल्यार आमकां तें दिसून येता। स्टुडंटान नगरसेवक वेंकटेश नायकाक गाठलो। सुदिनाच्यान म्हाजी कोवळे पंचायतीन एक प्रोग्रामाक गेल्ले कडेन आमची एक भेट जाली। थंय अशेंच भाशण करता उलयता आमगे लव मामलेकाराचे 2017च्या इलेक्शनाक ताका सांगिल्लें हांवें की जर लव मामलेकार फोंड्या निवडून येयलो जाल्यार हांव म्हाजी अर्दी मिशी कडेन फोंड्या भोंवतलो म्हणून। त्याच उतराक तेणें म्हाका म्हणलें की आमी आनी समज काँग्रेस जर एक जाली जाल्यार आमी 26 सीट काडटले आनी 26 सीट काडटले इन्क्लुडींग रवी नायक म्हणून। हांवें ताका सांगलें कितें की रवी नायक हो MG कडेन एलायन्स जर केलें जायत जाल्यार हांव अर्दी मिशी कडेन फोंड्या भोंवतलो म्हणून। रवी नायक हो MG कडेन केन्नाच एलायन्स करचो ना आनी त्या एलायन्साक केन्नाच भागी जावचो ना, कारण शेवटे सुद्दां जो सीट काँग्रेसचो आनी MGचो एलायन्स करपाक केल्लें तें सुद्दां ताणें करपाक दिलें ना रवीन। आनी हो रवी हेजे फुडें MG पार्टीन म्हणटा तो केन्नाच MGचो काय सपोर्ट केन्नाच घेवचो ना आनी घेतले जाल्यार हांव अर्दी मिशी काडून फोंड्या भोंवतलो असो हांवें ताका स्टेटमेंट केल्लो। पूण तेणें ताजो अर्थूच वेगळो काडला आनी तेणें आपले तरेन तो एक स्टेटमेंट तयार केला की रवी नायक फोंड्या निवडून येयलो जाल्यार हांव अर्दी मिशी काडटलो म्हणून। कुंकळ्ळेचो काँग्रेस आमदार क्लाफास बीजेपीत वता म्हूण बोवाळ पडिल्लो। ताचेर खुलासो करूंक आतां प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचे उपरांत ब्लॉक काँग्रेस मिडिया मुखार। क्लाफास खंय कसोच काँग्रेस सोडचो ना आनी गेल्यार ब्लॉक काँग्रेस ताच्या बरोबर आसची ना। सर आमगे क्लाफास सरान म्हणलें की आपूण वयतो जाल्यार पसून लोकांको हिंचान तेणें उलयलें तें तुमकां सगळें खबर आसा। बट मुगे भाशेन दिसता तेणें सांगिल्लें तें रॉंग एशना। लोकांक तेका सपोर्ट केला, वोटींग केला। ही जस्ट सेड आपूण कितेंय कोतो जाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कोतो म्हूण। आनी म्हळ्यार आमी तेजे उपरांत तेगे ते स्पिची लागून तेणें उलयलें तेका लागून आमी तेका बसोवली उलयली आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केलां आपूण काँग्रेस सोडून BJP वचपा ना म्हूण। सो आनी आमकां आमगे आमदाराचेर फूल ट्रस्ट आसा। आमी जाणाय आमदार आमकां लोकांक आमगे वोटर्सांक आमगे सपोर्टर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन बरोबर कांय डिसिजन घेचना आनी वचना। तो आमदार तो दुसरी पार्टीन गेलो आमी तेज बरो नाय। आमी हांव म्हजे कोंतान जाल्यार हांव ना ब्लॉक प्रेसिडेंट। कोण हिंचात म्हाका तूं तो गेलो तो रिजायन दिता, हांव रिजायन कित्याक दितलो? हांव पार्टीचो हुंकोली लोकां ब्लॉक प्रेसिडेंट। आमदाराक ब्लॉक प्रेसिडेंट जायना, पार्टी प्रेसिडेंट हांव काँग्रेसा बरोबर रावपाचो। उत्तर गोंयची SP चंदन चौधरी सोमारा अकस्मात वाळपय पावली। वाळपय पुलीस स्टेशनात अकस्मात विजीट मारले उपरांत तिणें म्होवाच्या गुन्याचेर वचून इन्स्पेक्शन केलें। पुलीस बंदोबस्त दवरून थंयची तवनासपणां बंद करतली म्हूण SP उलयल्या। See, no specific reason. I keep visiting the police stations by surprise in order to check the functioning of the police station and the problematic areas therein. So this prominent place has been brought into my notice because of several number of deaths, accidental deaths happening in the river.
and I just wanted to see the place and apprise myself as to what actually is the situation. So in fact, in the past we have deployed police picket here also to check that people do not create nuisance in the area, and especially over the weekends there's a lot of rush, a lot of tourists as well as locals gather here for picnic etc., and they like to venture into the water for a dip. So we enhanced the patrolling mechanism by the Valpoi police station, as well as we put static pickets in order to ensure that such nuisance doesn't happen. And to my pleasant surprise, I find that this place is neat and clean, which also depicts the functioning of the Valpoi police station. It shows that the police has been active here and nuisance mongers have not been creating that kind of a trouble in this. स्पंदन कल्चरल अकादमीन वर्सुकी दीस मनयलो. कथ्थक नृत्य संस्थेचे भुरग्यांनी थंय शिकिल्ली नृत्य कला दाखयली. माझं शिक्षण नृत्यामध्ये झाले आहे आणि गेली 16 वर्षे, जवळपास गेली 16 वर्षे मी कथक नृत्याचे शिक्षण घेतले आहे. माझ्या गुरु रुचिता सोमण यांच्याकडे मी पुण्यात शिकले आहे. गेल्या वर्षी मी लग्न करून जेव्हा धाव्यामध्ये आले तेव्हा माझ्या घरच्यांनी माझ्या शिक्षणाचा उपयोग इथे पुढे कसा होईल याबद्दल मला खूप प्रोत्साहन दिले आणि पाठिंबा दिला. आज त्यामुळे, त्या प्रोत्साहनामुळे आणि पाठिंब्यामुळे मी वाळपईमध्ये माझी नृत्य संस्था सुरू केली. यासाठी मी माझ्या घरच्यांचे, सर्व मंडळींचे आभार मानते. घेऊया एक ब्रेक. पावस ना, नळाक शुकशुकाट. मुख्यमंत्री आणि WRD वॉटर हार्वेस्टिंगाच्यो गजाली करता आणि मडगांवा कोंबा उदक दीस रात व्हांवता. PWDचो स्टाफ आयला अकलेक. बरे उदक गटरांनी. रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरान खंय कामगारांक उदक जाय म्हूण पायपलायन ओपन केल्ली. कुयला फाटीला हो नळ सोडला, हो हांगा सोडला, नळ व्हांवता पळोवप ना. रस्तो केले, अर्ज पाड घातले आनी त्या तोंड घेवन गेले. उदक तेणें बंद करपाचें न्ही. आं उदक बंद करून हे आतां अशें सोडून ते गेले. ह्याच कळी मारपाची सांडून गेल्या. ही कळी कोण मारतलो म्हण होडी मारल्यार उदक भरतले. उदक भरतले, उदक आडवतले. PWD कंप्लेन केली. हय, पण अजून PWDन काय येता म्हणलेली. म्हाका येता सांगली तेंगे हेंगे रस्तो चालू आसा न्ही अशें म्हणून तेणी ती दवरली. हें करपा दवरली. काम आतां डिसेंबर म्हयन्यात जाल्लें. डिसेंबरात जालें. आतां ना सांगलें, कंप्लेन दिल्या. येता म्हणून सांगलें तेणी, दिलें तेका. पूण येता म्हणून सांगलें तेणी, ते कोण पावलो ना अजून. कंप्लेन दिल्या. उदक भरपूर व्हांवन वयता न्हू. हय. 11 डिसेंबर म्हणलें लोकां ते हेळेन कंप्लेन दिलें. तेन्ना हिंगा ती थोडो एक स्ट्रेस उरलोलो बायपासाचो जॉयन जावपाचो. ताका लागून ती मागीर तातूंत हिंगा ते रोडाक काम चलतालें. रोडाक काम चलता तातूंत 11 डिसेंबर सून खंय ते कितू लोकांनी कितूर कंप्लेनू दिले. कंप्लेन दिल्या देखून येना खंय. पूण आतां ते लोक जाल सांगता खंय ते कॉन्ट्रॅक्टराक गेले खंय ते मनीस आसलोले आनी थिंग खंय हुंपिकान आसलोले. आनी ते हुंपिकान आसलोले ते हुंपी खंय ते पायपासून खंय जॉयन कोताले आनी तांकां खंय ते उदक दिताले. आनी त्या लोकांक कितें मागता लोकांनी सांगलें आमी दिनाय मुर्दो. सो म्हणल्यार कंप्लेन देखून दिन तर तूं दिना आनी तूं एक्शन घेयना म्हणल्यार तूं कॉन्ट्रॅक्टरा फेवर एश को जाल न्हू. कोणा काम करता ताका
इट इज वेस्ट ऑफ पब्लीक दिस थिंग मनी. आनी हेंसा तो सगळ्या तूं चोवपाक गेले जाल्यार सेलावली डॅमाचें ओप्पा वॉटरफॉलाचें सगळ्यांचें वॉटर लेवल खूंय देंवलां आनी लोकांक उदो ना. आनी पूण हिंग चोवपाक गेले जाल्यार तो कंप्लेन दिल्या देखून तुगेले PW ऑफिशियल पायप हेंचेर मातशें गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर इन्क्वायरी करपाची आनी जाता तितू बेगीन तें बंद करपाचें. आयुर्वेदिक दोतोर आदित्य बर्वेन बरयल्ल्या स्वस्थ रहा मस्त रहा पुस्तकाचे विमोचन जाले. विमोचन सुवाळ्याक सभापती राजेश पाटणेकार, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्लो. दुयेंत पडून मागीर उपाय करचे परस भलायकी कशी राखप ताचेर दोतोर बर्वेचो पुस्तकात आरोग्य मंत्र. सरकार बदल झाला आणि आपल्याला पहिलं गोष्ट काय झालेली दिसते ते म्हणजे आयुष्याला स्वतंत्र एक मंत्रीपद दिलं गेलं आणि त्याचा मान श्रीपाद भाऊंना मिळाला आणि त्यांनी एवढी जबाबदारी ती चांगली पेलली. त्या आयुष्य एवढं चांगलं रक्षण केलं की संरक्षण राज्यमंत्री म्हणून अजून एक जबाबदारी त्यांच्यावरती दिली गेली. तर पुस्तक लिहिण्याचं कारण म्हणजे माझं पहिलं पुस्तक जेव्हा मी लिहिलं त्याचं कारण असं होतं की मी दवाखाना सुरू केला 2011 साली आणि प्रत्येकाला वाटत असतं कारण कॉलेजमध्ये एक चांगली पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळत असते, आयुर्वेदाला स्कोप आहे, असं आहे तसं आहे. मी दवाखाना माझा सुरू केला आणि पहिले 2-4 दिवस लोक फक्त विचारायला यायचे, हे काय आहे तुमचं? कुठच्याही डॉक्टरच्या आयुष्यात ही घटना तुरळक असते ना, हे तुमचं काय आहे असं विचारण्याची. हा आयुर्वेदिक, अरे तुम्हाला स्टेथोस्कोप पण लागतो, तुमच्याकडे बीपी तपासायचं पण मशीन आहे. म्हणजे मला कळेना मी नक्की काय केलं, मी कुठचा कोर्स करून आलोय. पण मी प्रचंड आशावादी माणूस आहे. मी कुठच्याही नेगेटिव्ह गोष्टीला मी पॉझिटिव्ह करून बघतो. मी म्हटलं अरे किती छान स्कोप आहे, आपल्याला कोणाला काहीच माहिती नाही, हाच चांगला आहे, आपण आता याचा प्रसार आणि प्रचार केला पाहिजे. पण फक्त एकच गोष्ट लक्षात आली की 4 भिंतीमध्ये बसून हे होण्यासारखं नाहीये. म्हणून पेन आणि कागद उचलला आणि पहिलं पुस्तक आलं ते म्हणजे रहस्य स्वास्थ्याचे. ह्याला माननीय सरसंघचालक मोहनजी भागवतांची प्रस्तावना मला मिळाली, पतंजलीचे आचार्य बालकृष्णजी यांचं शुभेच्छा पत्र मिळालं आणि सांगू इच्छितो की पहिली आवृत्ती हजारांची पहिली आवृत्ती काढली आणि जवळपास पहिली आवृत्ती संपत आलेली आहे. आणि मेन म्हणजे शेफाली वैद्य ज्यांनी प्रस्तावना लिहिली त्यांना जेव्हा PDF पाठवलं मी, त्यांनी सांगितलं की बसल्या बैठकीत मी पुस्तक वाचून काढलं. एकदा तुम्ही वाचायला सुरुवात करा, शेवटपर्यंत तुम्ही पुस्तक खाली ठेवणार नाही. म्हणून अगदी सोपी साधी सरळ भाषा या स्वस्थ रहा मस्त रहा मधनं तुमच्या समोर ठेवलेली आहे. डायबिटीस पण हार्ट अटॅक असे प्रकार आम्ही बघतात, आमच्या कानावर ऐकून येतं, आम्ही वाचतो, आम्ही टीव्हीवर पण. हे असं का होतं याचा विचार आपण खोल करायला पाहिजे. आणि त्याकरता डॉक्टर बर्वेनी जी काही 2 पुस्तकात लिहिलेली आहेत ती जर आपण नजरेखाली घातली तर मला वाटतं आम्हाला काहीतरी एक उपाय, नवीन शोध या पुस्तकामधून मिळेल अशी मला 100% खात्री वाटते. मी नक्की सांगतो की 6 महिन्यात या स्वस्थ रहा मस्त रहा याचा प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हाला निश्चितपणे येईल हे मी खात्रीने तुम्हाला सांगू शकतो. गेली 5 वर्ष मी आयुर्वेदाची आयुष्याची सेवा करत आहे तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने. आणि जे चमत्कार मला या सगळ्या दिसले आहेत त्यामुळे मी ठामपणे विश्वासाने सांगू शकतो की आयुर्वेद आम्हा सर्वांचं जीवनच बदलून टाकणार अशी त्याची ताकद आहे आणि मला वाटतं सर्वांनी त्याचा उपयोग केला पाहिजे. मडगाव होली क्रॉस चर्चीचे फेस्ताचे ह्या वर्साक कोफुसांव. फेरयेकारांकडच्यान मायत सोपो घेतात आणि तांकां रिसीट दितात कमी पयशांची. फेरयेकारांचो बोवाळ कितें विचारल्यारूच खंय आंगार येतात. तुका रेसिप्ट दिली न्ही? रेसिप्ट दिली ना कानाको रेसिप्ट दिली ना म्हाका तांकां सांगिला पयस आहे 1,500 म्हणून हांवें ताका मुगे 700 रुपया लाय म्हणल्यार लोकांको तेणी 1,500 घेयला. रेसिप्ट कानाको दिली ना आनी तेणें सांगिला 3 दिसा म्हणटा पयशे. मागीर 3 दीस मागीर जाल्यार पयशे दिवपाचे? हो चोय येतले चोयताय कितको जाय तेच्या म्हाका शेवट. सपोज कितले पयशे घेता तुमचे कडेन? आज गेले आमकां 1,500 मागता ते आमी दिवना. आमी फेस्तांक गेले आनी तेमकां 1000 दिला. ते म्हणटा येते पाडी तुमकां दाखयताय मुगा गाडी काडपा दिवपा न्हय आनी कितें. पण MLA आपोया हें करया तें करया म्हूण सांगताय. MLA खंयचो पावर घेयाय म्हूण जाल्यार आमी चोयताय म्हूण. रेसिप्ट दिली? रेसिप्ट म्हूण कांय दिलें ना आमकां. शीट मारल्यार गेले ते रेसिप्ट दिवपा जाय न्ही.
तेणी दिले मरे बाबा 1000. 3 दिसां 1000 गेला. 3 दिसां 1000 घेयला. पूण ते चड आसा न्हू पयशे. चड न्ही कितें आमी कामरां वयता म्हणल्यार कामरान कित्याक कामरां गेले आनी माल पडटा. सपोज तुका रिसिप्ट दिले तेणी. हय. पयशे कितें गेले? पयशे 1,500 गेले बाबा. आनी रेसिपाचे कितें बरयलाय? तेजे 150 रुपये बरयलाय. 150 रुपये हय म्हणून. तो 150 म्हणटा हांव सारकें म्हाका दिसना दोळ्यान. 150 म्हणटा 1,500 म्हणून ताका मागोन गेलो रेसिप्ट तो दिन आणलो हांवें वचून घेयला. तेंच आमी स्वता हितू केन्ना दिले नाय बाबा हे पयले पाटी. आनी रेसिप्ट जर तुवें 150 रुपया दिला जाल्यार तें 150 रुपया व्हरपाचे 1,500 घेवन गेला. चोय हांव म्हाका तें बरयलाय तें कितें कोन्न तें चोय म्हाका बरें दिसलें. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.